ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करल्लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पाण्डुरङ्ग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझा दास बोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ। श्रोतेजन हो नमस्कार। सर्वांक अभिवादन करून आईच्या कार्यक्रमात सुरू करूया। आयचं मनाचे श्लोक 26. काल पहिली 2 श्लोक घेतिले। रघुनायका वीणवायासी नावे जना सारिखे व्यर्थ का बोसणावे। कल्ले आमगेले हे फालतू कले गोष्टी ऐकूनच्यान तूं आणि सांगच्यान वेळ कल्याक घालूंक का त्याचपेक्षा देवाला नाव घेता बसा। सदा सर्वदा नाम वाचे वसोदे अहंता मनी पापिणी ते नसोदे। आणि इतकी सांगन आपण त्या म्हणताले मना वीट मानू नको बोलण्याचा पुढे मागुता राम जोडेल कैचा। हे वखद शे घेऊन का होमिओपॅथिक वखद ताजने लोक बेजार येऊन सोडतात घेऊनची मदेची आणि मग तो रोग परत उद्भवता। त्यामुळे ते स्लो अँड स्टेडी आणि मुळापासून काम करता मुळापासून बर करता आमकां। तशी हे राम नाम कायम घेता राबका म्हळ्यार नकळत कसले ताजे साईड इफेक्ट्स ना ती कले ना ती हळुवारपणाने जशी एक आवस मायेन हात फिरयत न्ही तशी भितर भायर तो राम आमगेल्या मनाचेरी अशी हात फिरयत आसता।
आनी आमकां बरें दिसता. तेमिती तांणी म्हणचे केलें, सुखाची घडी लोटता सुख आहे, तुम्ही सुख म्हूण कलकल पळयता ती, पुढे सर्व जाईल काही न राहे. तेमिती तुम्ही आतां मुख्य म्हळ्यार केलें, देहे रक्षणा कारणे यत्न केला, परी शेवटी काळ घेऊन गेला. हडड लोक, लता मंगेशकर गेली, मोहम्मद रफी गेलो, कोण हडड लोक सगळे जाण गेले, सुधीर फडके गेलो. अरे बाबासाहेब पुरंदरे तांणी देह दवरलो. ते शिवाजी मय जालेले. मृत्यू न म्हणे हा थोर, मृत्यू न म्हणे हा वीर. जाल्यार मृत्यून कोणाक सोडलें? जे आत्मज्ञानी झाले तांकां मात्र ताणें मृत्यून सोडलें. तर आमच्यासल्यांक आमगेलो देह म्हळ्यार हांव लेखून त्या देहाचें थोंगण करता बसतात. देहा रक्षण करका जाल्यार कितलें रक्षण करचें म्हूण प्रयत्न केले तरी ताका देह हें उत्पत्ती आशिल्ली मितीक ताका विनाशालीक दिकाने चमकत आसता. नित्य ताज्यान बदल घडत आसता. आयज जशी न्हंयेंत आयच्या उदकाक फाय आसना जाल्यार ती चिरंतन अशी व्हांवता आसता. जाल्यार आमगेलें तशें न्ही. आमगेलें खंय जालें की हें जें आसा म्हळ्यार आमगेलो देह होच आमी म्हूण लेखून ती उत्पत्ती जाल्या न्ही, ताचो केन्ना पूण लय जाता आसत जाल्यार आमी बर्थडे साजरे करता बसतात. आनी कले जालें की भोव टेंशन घेतात. आमी टेंशन घेवचें ना. हें एक सोंपन केन्ना पूण एंड जावचें आसता न्हय. हाका चिके जास्ती वेळ लागता. जनकरायाक एक फंत हें जालें कलें सोपन पळय. स्वप्नांत तूं तो इतलो व्हड रायो जाल्यार स्वप्नांत ताका दिसलें ताका भयंकर ताण लागल्या, भूक लागल्या, वण हांगा थंय फिरतस. खंयी ताका कसलें खावचें मेळना, उदक पिवचें मेळना, कल करचें म्हण तो पाप हांगा थंय भोंवतस. तावळी ताका कसलें मेळना. आनी एक कडेन कोण खंय दवरलेलें आसता ताका खावचें दिसता, उदक दिसता म्हूण तो घेवच्या वता. तितले घड्यान कोणकी येवन तें घेवन उबारून घेवन वता. तेवें ताका मेळना. तावळी एक नमने मेंटल एगनी आनी हांतू तो अयो देवा म्हणून मळ्ळे भितर एकदम जागी जाता. जागी जावन पळयल्यार सगळे दासी ताका सेवेक हजर. कल जालें महाराज, कसलें जालें सोप्पन पळय म्हूण. तावळी तांगेलो गुरू अष्टावक्रांक गुरू म्हूण नेमले की 12 वर्सां चेडूं तें. 12 वर्सां चल्लो जाल्यार आवसू पडटा आसतनाची आत्मज्ञान जावन आयिल्लो चल्लो. तर ताका ते विचारतात की म्हाका अशें सोपन पडलें आनी उठायल भितर हांव जागी जावचे भितर म्हाका कळ्ळें तें सोपन आशिल्लें, पट्टी आशिल्लें म्हूण. जाल्यार ज्या वेळार म्हाका सोपन पडलें, हांव ज्या वेळार सोपन पळयत आशिल्लो अगदी खरें दिसतालें. आनी आत्तां पळयल्यार हेंवूय खरेंच दिसता. दास आसा ती एक्चुली हांव खातांच थंय सुद्दां म्हाका खावचें मेळटा, तें खावचें मेळना ही खरो अनुभव आशिल्लो म्हगेलो. म्हाका भूक लागल्या हो म्हगेलो खरो अनुभव आशिल्लो. तान लागल्या हो खरो अनुभव आशिल्लो उदक मेळना म्हूण. अगदी तान लागून ताळ्याक कोरड पडलेली. तर तें खरें की हें खरें? ती परिस्थिती खरी की ही परिस्थिती खरी म्हूण विचारलें. तावळी अष्टावक्र मुनीन गोमटें उत्तर दिलें. तो म्हणटा, राया तूं म्हाका विचारतास म्हूण हांव सांगतां. म्हगेले दृश्टीन पळोवचें गेल्यार दोनीय असत्य, दोनीय फटी, दोनीय स्वप्नांची. फक्त हें चिके व्हड स्वप्न आनी तें अगदी शॉर्ट स्वप्न. दोनींत तूं खरें दिसता कल करता तें, पण स्वप्न खर्चल की तूं कळटा की तें पट्टी आशिल्लें. खरें म्हळ्यार हें देहाच सोपस्कार आसा ती. तुगेलो देह केन्ना ना केन्ना पूण पडचस. कितलेंय रक्षण केलें तरी ताजो परी शेवटी काळ घेवन गेला. तरी आमी कल करका देहा रक्षण करचें नाकवें. देहा रक्षण करका जाल्यार कल जाता. एक तर फक्त तांतूच गुंतून पडून न्हू, देवालें नांव विसरलें. मुख्य म्हळ्यार देहा रक्षण करतलो हांव कोण हो केन्ना पूण आमगेल्या मनांत विचार येवंक. हें अशें जावचेंच आसा.
वय जाता हें जाता वय जाता वता मृत्यूची आमी लागीं येता ती कलेपणी दुखणी खुपणी येता ती त्या वेळार आमी कसले करता देवा हां देवाल नांव घेवंका तर देव आमकां सहनशक्ती दिता ती दुखणी भोगच्याक आनी तरी आमगेलें कार्य अविरत चालू करता खंयचें कार्य देवाल नांव घेवचें देवाल नांव तोंडांत येता आसता हां कले म्हळ्यार कितले देहाचें रक्षण करचे प्रयत्न केलेले तरी ते शेवटी काळ हो येवन घेवन वचस जाल्यार एक असत जेन्ना आमकां ही रक्षण दिसच्या लागतात की कितलेंय रक्षण करून जायना तरी तर आमी कल खातीर हो देह धारण केला तें तांचे आमगेलें एंड यूज जाल्ला की ना आमी कल करता आसत हां आमी आमगेले देवाक मेळोवच्याक आमकां आत्मज्ञान कोरून घेवचे खातीर आमी देह धारण करून आयिल्ली आमी ताजी कले वेवस्था केल्ली बे हो विचार आमकां खंयपणी मनांत येवंका तो आयलो की कल जाता भिवन का होयना आमी गजेंद्राने तागेलो पांय एक मगरीन धरलेलो तावल ताणें नारायणा म्हणून आपयल खंय साद घाल ताका उलोवंक जायनाशिल्लें तोंडान थंय वैखरीन थंय शब्द फुटना ती जाल्यार मना पासून आपयलें देवाक आनी ताणें नेवन त्या मगरीचे हाका ताणें ताका पांय सोडयलो तागेलो आनी ताका मोकळें केलें ताळ असलो तो आमकां सोडयना हांवें लास्ट मुमेंटाक मना पासून आमी ताका आपया करी रे मना भक्ती या राघवाची भक्ती करची म्हळ्यार कहलें आत्ता पुणें हें दासबोध आनताना आमी कहलो पुणें बोध घेवंका हो दासान केलेलो बोध न्ही तरी दासाक केलेलो बोध दासा श्रीरामाने दासाक बोध केलो ताका सुचयलें आनी त्या दासान श्री समर्थांनी तो बोध आमकां केला की आमी ताजे दास जावंकात परमेश्वराल दास जावंकात म्हण आमकां केला करी रे मना भक्ती या राघवाची पुढे अंतरी सोडी चिंता भवाची एक पण तागेली भक्ती करूं लागले की आमकां सगळें स्पश्ट कळून येता की ह्या म्हणून ते म्हणटा ती की आटोकाट प्रयत्न केले तरी की काळ हो घेवन वचोचेच की न्ही तावळ हगूर हगूर आमगेले आमकां वयर घेवंक म्हळ्यार कहलें थोडे एक एक अवयवाचे आमी आहार चिके कमी कमी करता आसता म्हळ्यार कहलें कान्नान आमी आयकतात वय की न्ही आयकूनचे हो कान्नाच आहार आसा तो कल्ले आयकूनचे योग्य ते आयकूनचे आनी बाकीचे आयकूनचे ना हगूर 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 आमी एकांतान तेमकां हां भायल्यान आयकूनचे बंद कर न्हू भितर खलो आवाज आयकूनचे जातकी तें पळोवंका दोळ्याक दिसचे भायले दिसून दिसून आमी गांवभर भोंवून आयली सगळीं तीर्थक्षेत्र पळयलीं सगळें पळयलें हां जाल्यार देवाची ये दारी उभा क्षण भरी तेणे मुक्तीचारी सादयेल्या क्षणभर म्हळ्यार कोणाक दिसतलें एक क्षण उबरल भितर मुक्ती मेळत की म्हण तशी न्ही तें ताजर तशेंच देवाची ये द्वारी देवाल बागलांत तूं देवाल बागलांत राबली की गाभाऱ्या भायर राबली की कोण दिसता आतां परिज्ञानासन स्वाम्यांगल थंय वता ती कार्ला त्या हाजे स्वाम्यांगल थंय जी समाधी आसा ते भायर उबरल की आमकां दिसता स्वाम्यांगल फोट एकदम क्लियर दिसता वय की न्ही तशी देवाची ये द्वारी म्हळ्यार देव दिसका बागला उबरल की देव दिसका बागला उबरच म्हळ्यार कहलें की मनाच पटलाचेर त्या देवाल मुर्ती येवंका ती मुर्तीक हां ते कशें करचें की हे हृदय हे आपुले चौपाळून या भरे बरी बैसव पाऊले मम सद्गुरूची तशें तें पळय न्हू हां देवाची ये द्वारी उभा क्षण भरी प्रत्येक क्षण तो भरतो असत कल्याण भरतो असत तरी नामस्मरणान भरतो असत हक्काची भक्ती म्हणटात भक्ती म्हळ्यार कल्ले करका म्हणना देवा म्हळ्यार कल्ले ना देवा म्हाका कसलें कळना खरेंच कसलें कळना खरें म्हाका तरी कसलें कळना हांग सांगू म्हणून बसल्या कसलें कळना देवा तूं वदोन घे तूं करून घे म्हाका फक्त तुगेलो नाम मात्र तोंडांतल्यान येता श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम हें नांव तोंडांत आयलें पुढे अंतरी सोडी चिंता भवाची
कोण कल म्हणटले, कोण कल करतले, मगल समज जातले की ना, हा चिंत लागना, बिलकुल लागना, बिलकुल असं ना. त्यामुळे सम प्रत्यय येतात तो करून घेता म्हणून समर्थ म्हणतात ती देहे रक्षणा कारणे यत्न केला. यत्न म्हणा प्रयत्न, परी शेवटी काळ घेऊन गेला, करी रे मना भक्ती या राघवाची, पुढे अंतरी सोडी चिंता भवाची. भक्ती म्हणा कल्ले, भक्ती हो भाव असं, ताक कले साहित्य लागना, कसले साहित्य लागना ताका, फक्त अंतकरणातले प्रेम लागता. जशी ते आवसून ते चेरडा सांगिले तो खिन्न झालो. म्हाका पण ती काणी सांगिली, गांवच चल्लो यंग येवन हांगा पावलो. खंय एक रस्त्यान नोकरी सोदता भोंवतालो तो, खंय की बरें व्हड हॉलान मस्त लग्नाची गडबड चल्लेली आनी कसले बँड बाजा हें तें मस्त कौतुक. तर तें पळोवन ताका दिसलें दाग दागीन इतले घाण लोक येताले, श्रीमंत श्रीमंत. तर तो एकदम नर्वस जालो. नर्वस जावन घार परत आयलो आनी आवसून विचारलें, तुगेलें तोंड केलें सांज जाल्या मा चेडा? नाही आमा, मगल आयुश्यान केलें लग्नच जावचें ना न्ही, हांव कशें लग्न करूं? तूं म्हणटा लग्न करून घे, कशें करचें न्ही, आमचल्या पयस ना, लग्नाक कितले पयस लागता हें आज पळयलें म्हण. तावळी ती म्हणटा, चेडा लग्नाक पयस लागना, बायल मेळ्ळ्यार जालें. तुजे प्रीती करतले बायल मेळ्ळ्यार तुगेलें लग्न जाता. ताका कले जावं का म्हणना. तशी आमी त्या देवा म्हणून ताजेर प्रीती करचें लागलें न्ही. प्रीती कशी खंयच्यान येता? आपोआप प्रीत येतवे मनुश्याक. कोणें रस्त्यार वतल मनशांचेर आमकां आपोआप प्रीत येतवे. आमगेल्या चेडवांचेर प्रीत आमकां आसता कल्ल्याक, तांगो सहवास आसता. तांकां आमी जल्म दितना वेदन सहन केल्ली आसता, ती तांगें लालन पालन केल्लें आसता, तांगें चेडपण पळयल्लें आसता, तांगें शीशू काडलेलें आसता. इतले सहवास आसतना फुडें प्रीती लागता. ते आमी देवागेल प्रीती लागची आमी कल करका, ताका सहवास करका. ताका सहवास म्हळ्यार तो खंय वतना, तो काय आमकां दिसना बरोबर. ताका सहवास कशें करचो? तो नाम. नाम हें सगुणें आस आनी नाम निर्गुणें आस. फक्त नाम घेवचें आनी तागेलो सहवास मेळटा, आनी सहवासान प्रेम येता, ताच्यान भक्ती उत्पन्न जाता. मागीर ह्या भवसागराची भय करका म्हणून ना, कोणाकय मरण चुकनी जाल्यार देवा हें एक स्वप्न आसा, आनी स्वप्नांत जागी जाल की मगल बरी अवस्था, खरी अवस्था बरी पेक्षा मगल खरी अवस्था म्हाका कळका, हें मागून घे. ते मरचे पयले, देह दवरचे पयले कळटा अशें मागून घेतले. ते मागून घेवया आमी. आनी हें आनंद यात्रा हो ग्रूप केल्लाच ताजे खातीर, देह दवरचे पयलेची. ही ललिता मडी म्हण आमगेली एक साधिका, तिगेल माय गेली म्हळ्यार तिने देह दवरलो. तिका देह दवरचे पयलेच मेळ्ळें. आनेक कोण की मध्ये गेलेली पाप, ती तशीची अगदी देवभक्त आशिल्ली. तर तिगल तशीच जालें. तशी आत्ता हांगा जय जय रघुवीर समर्थ. आमी हांगा दासबोधाच्याक लागीं आज महत्वाचं मंडळी. आत्ता थंय आमी गेलपंता हें पळयलें कलें, युग धर्म निरूपण अखंड ध्यान. ध्यान म्हळ्यार कलें की आमगेलो देह हो अनित्य आसा, अनात्म आसा. अनात्म, आत्म अनात्म म्हळ्यार हो जड आसा. आनी त्या जड देहाक पळोवन जड देहान तूं कसलेंच जायना जाल्यार त्या जड देहान बैसून जो आत्मतत्व, जो अंतरात्मा, जो मूळ मायेचो अंश तिने घाल्ला, ते चंचळ देव जाल्यार तो हें ताका गूण मस्त आसत जाल्यार तो दिसना. सगूण निराकार. जड म्हळ्यार कशी हें सगूण आनी साकार दिसता प्रत्यक्ष, तर तें खरें आसना. तें खरें खंयचें आसता? हें जड. जें दिसता तें जड, जाल्यार जें दिसना जाल्यार गूण आसत. तोच आमगेलो ईश्वर. ईश्वरो सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति. तशी
तो खंयची खंयची रूप घेता. गुरु गुरुर आत्मा इति सगळे ईश्वरो गुरुर आत्मेती सगळे हे ईश्वर गुरु आत्मा हे सगळे एकच आत्मतत्व ते पळोवंक म्हणून गेले हा तू सांगले. आनी ताचे खातीर कल करका की अखंड ध्यान हे आमगेले जिवनाचे व्रत जावंका. व्रत कायम आमी लक्षांत दवरका की मगल देह केन्नापुणी पडचो आसत आनी देह जड आसत जाल्यार म्हाका वापरच्या दिला. तो देह म्हळ्यार हांव न्हय. एक रायाक विचारलें की तूं कोण. तर मगल नांव अमूक 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 कल की सांगलें ताणें. तशेंच हांव सांगता मगल नांव कहलें मगल नांव शिवांगी. आतां लग्न जालेल्या बायलांक दोन दोन नांव आसतात. बिजूर नाईक म्हणून आमी घालतात. बिजूर खरें की नाईक खरें दोनी पट्टी. दोनी पट्टी कशी जेन्ना हांव जल्म आयली म्हाका कसलें नांव नाशिल्लें. तें नांव कोणपण एक नांव शैला लग्न जायना पण शिवांगी पाच्ची जाली. आनी मरना पण आनी कोणी जातली अशें जाता. तर हें सगळें पट्टी आसत जाल्यार कोण खरें आस आमच्यांत आस तें आत्मतत्व तें खरें आसा. तें आत्मा आत्मा आनी अनात्मा हें कळका. आत्मतत्व चंचळ आत्मतत्व जाल्यार तोच ईश्वर जावन जाल्यार मागीर तागेलें आयुश्य इतलें आसा कल्पांतान तोवय नाश पावचो आसा जाल्यार सद्या तागेलें आयुश्य इतलें व्हड आसा ताका पावर्स इतली आसा ती की आमी ताका ओळखून आमी ताजे प्रमाणें आमी हें करता म्हळ्यार अखंड ध्यान तागल करता भगवंता गेली अखंड उगडास दवरचें स्मरण दवरचें. उगडास मात्र न्हय. काल सांगिलां हांव पयलीं उगडास आनी स्मरण हातूंत फरक केलो. उगडास म्हळ्यार आमी विसरता ती आनी कडेन स्मरण करतात. जाल्यार स्मरण म्हळ्यार खरें कायम एक अनुसंधान भितर खंयपणी ती जाणीव की तो पळयता असो म्हण. हांगा हांव एक काण सांगता. रामकृष्ण परमहंसांनी तागेले 4 शिश्यांक आपयले. सांजसान आशिल्ली पापचेर न्हू. तांकां एकेकल्या एक एक केळें दिलें खावच्याक बरेंच. तांकां भूक लागिल्ली आशिल्ली. हें केळें तुमकां प्रसाद स्वरूप म्हूण दिलें आपणाक प्रसाद असो. तरी तो खाल्ले की मगल्यांतूं जो कल सिद्धी आसत पळय तें पुराय तुमकां मेळटलें. जाल्यार एक अट आसा हे असले जागेर वचून खाया ती खंय तुमकां कोणें पळयना ती. 4 जाणां 4 केळ एक एक वांटून दिले. 4 जाण धांवलीं सगळे कडेन. एकलो खंय खंय वचून झाडाचे ते ढोलींत वचून लिपून बसलो. एकलो आनी खंय की गुहेंत वचून बसलो. एकलो आनी खंय की दरीच थंय वचून अगदी कोण्णें ना पळोवन थंय ताणें केळें खाल्लें. आनी सुमार वेळान 4 जाणां परत आयले. खाल्ले केळें हय खंय खंय वचून. हांव इतलें दूर वचून चमकून जाल्यार म्हाका तुमचे वार जावचें आसा म्हूण ही एकच अपेक्षा आनी हांव तें केळें खाल्लें. म्हूण दुसऱ्यांनी तशींच सांगलें आपणें खंय वचून केळें खाल्लें वर्णन करून सांगलें कितलें दूर वचून हांव कोणें पळयनाशिल्लें अशें तशें. तिसऱ्यान तें सांगलें. चवथ मात्र मान तोगू घालून केळें अशें करून धरलें ताणें. ताका विचार कल रे बाळा तूं केळें खायनीच वे कड्रकालाक कळ्ळें तूं खंयची जाग मेळ्ळी तूं कोणें पळयनात म्हणलेली. ताणें कल उत्तर दिलें गो तसवें की आपणाक कोणें म्हळ्यार आपणाक दिसलें कोणें पळयना ती म्हणून जाल्यार हांव स्वताक सगळ्या थंय लिपोवचा प्रयत्न केलो. कोणें पळयना तसले जागेर वचून आपण जाल्यार तुमचल्या थंय हांव विंगड वचूं शकनी. खंय वचून थंय तुमी म्हणल्यार पळयत आशिल्ले. 2 आंखे 12 हात पयर सांगिल्लें तशी ते 2 दोळे मल्ल्यागीच पळयत आशिल्ले म्हूण सांगलें. तावळी कल करचें. तो म्हणालो खरेंची तूं तुगलीच म्हणजे प्रीत आसा. तेमी ती ताक्क तांणी पट्ट शिश्य म्हूण जाहीर केलें आनी तूं भिन्न जालो म्हण हे रेसांत. असलें हें अखंड ध्यान चलका सतत आमकां तो पळयत आसा. तो पळयत आसा आनी तागेल उपस्थितींत आमी काम करता आसत म्हणना पळय तें काम कौशल्यानी करता हें जाल्लें. तरीकय आतां तें आत्मान विवेकाचें पळयलें जाल्यार तो आत्माय चंचळय तोवय ताजोय नाश जावंचो आसा कळ्ळें. म्हळ्यार तो मायेचो अंश आसा.
माया मूळ माया तिगल अंश हे आत्मतत्व प्रत्येक देहांत पिंडांत असं आणि त्या केन्ना ना केन्नापुणी ताजे हे जावचेच म्हळ्यार विलीन जावंच असतो आत्मा विलीन जावचे खातीर आयला तो हां तो आत्मा नातू विवेक म्हळ्यार चंचळ नाश जाता आनी कळ्ळें जड तरी नाश जाताची आमकां प्रत्यक्षान दिसता जाल्यार आमकां दिसता रे आत्मतत्व खंय नाश जाता वर्सान वर्स तशीच आसता परत जन्म घेता तर तें सुद्दां विलीन जावचे इच्छेनेची तांणी देह धरला हो आत्म आणि अनात्म विवेक शिकयले आत्त ह्या समासांतू समास 9व्यांतू शाश्वत निरूपण आज नाव केलें शाश्वत निरूपण ह्या समासांतू समर्थांनी आत्मानात्म विवेक आणि सारासार विवेक हातूंत सूक्ष्म फरक सांगला हांगा पिंड पिंड म्हळ्यार शरीर नाना तरेची शरीर जशी उद्दाक शरीर खंयच्यान बनता पंचमहाभूत आणि त्रिगुण सत्व रज तम हाज्यान प्रत्येकाक शरीर बनल्या आणि तांतूं मन बुद्धी अहंकार अष्टधा प्रकृती ती सगळी जड सगळ्याचोय नाश जावंचो असो वर्त केले आत्म मात्र वर्ता बरोबर तरी प्रत्येक पिंडांतूं हो आत्म आस आनी अनात्म आस अनात्म म्हळ्यार देह देहात सगळे अवयव हे अनात्म जर ते चलयतलो दोळे दृष्टी विंगड आणि विजन विंगड कान आसा ती कानाक आयकूंक न्हय ते सगळ्यांक आयकना कल्ल्याक तरी ते कानान बैसून जो आयकता तो आयकना ते आमी लक्ष दिल्यार आमकां आयकूं येना तावं तें लक्ष कोण दिता मन दिता आनी मनान बैसून आत्मा तें लक्ष दिता तशी हे आत्म आनी अनात्माच विवेक जालो हो पिंडांत आत्मानात्म विवेक करता जाल्यार भायर ब्रह्मांडांतू पृथ्वी आप तेज वायू आकाश हे जे निर्माण जाले म्हूण तांकांय नाश आसकी ना तांकांय नाश आसना सगळे ऋतू जाता ती हें जाता ती सगळें फिरतस कळ्ळें हाजे गर पृथ्वी फिरते गर दिवसही जाती भर दिवसा मागून येते रात्री ही तुझीच शीतल काया कौतुक करण्या कुरवंडी ते इवलीशी मम काया मग सांशी काया हांव तुका आरती करता देवा कल्या म्हळ्यार तू अवाढव्य या अवकाशातील पृथ्वी हा तर बिंदू ह्या बिंदूचा बिंदू मानव हे इतल्या अवकाशांतू इतल्या युनिवर्सांतू गॅलेक्सींतू पृथ्वीक एक थेंब बसो सुद्दां दिसना बारीक जाल्यार आमकां ती इतली व्हड पृथ्वी दिसता आतां हांगा हांव एक हें सांगता इतली व्हड पृथ्वी दिसता तरीके ते ह्या पृथ्वीचा बिंदू पृथ्वी हा तर बिंदू या बिंदूचा बिंदू मानव परी अजबची त्याचा मेंदू तो मेंदू केला ते परमेश्वरान केला माये गेल कसलं अवाढव्य असं तिने केल्या तर या बिंदूचा बिंदू मानव परी अजबची त्याचा मेंदू या मेंदूने घाली गवसणी अखंड ब्रह्मांडाया कौतुक करण्या कुरवंडी ते इवलीशी ममकाया आता हांगा धूर थावन पळयल्यार आमकां कळना हय की न्ही हस दिसता तशी अवाढव्य या हें ताका हांगा तांणे सांगल्या ब्रह्मांड हें इतलें व्हड आसत जाल्यार सगळें जर हें पळयलें तर हें ब्रह्मांड सुद्दां कल्पांत जावंच आसता म्हळ्यार केन्ना पूण ताजो सुद्दां नाश जावंचो आसा ह्या ब्रह्मांडाचो तो कशी जाता तें असार आसत असार सार आनी असार सार म्हळ्यार तथ्य आनी असार हें असार म्हळ्यार कळ्ळें तथ्य नातिलें कळ्ळें नाश जावंचे तसले अविनाशी न्हय आतां आमकां तात्पुरतें पळोवनचें गेल्यार अविनाशीशें दिसता फॉर एग्जाम्पल एक मनशान सांगलें की हांवें त्या दिसू सुण्या इतलो सान हस्ती पळयलो सुण्या इतलो सान हस्ती घाल पिल्लू आसतलें म्हणान न्हय तूं दुसरें कोणाक कोणी पळयलें आसतलें ना
हत्तीच पळयलो. अशी कशी तूं पळयलो? तूं खंय राबिलो? तर वयर गुड्ड्यार राबिलो. तशी आमकां हांगा घरान बसून आमगेल इतले थेंबांतले थेंब आमगेल काया ती आमकां इतलो व्हड दिसता. पृथ्वी एक थेंब असो विश्व पळयलेली ती आमकां इतलो व्हड पृथ्वी दिसता. आमी आयुश्यभर संबंद पळोवच्याकच शकना ती. आनी तरीके ब्रह्मांड पळोवच्या गेल्यार तें सान हज ती सुण्यावर दिशील वरीची. तर हें जें आसा तें ब्रह्मांड सुद्दां केन्नापुणी नाश जावचें आसा. परब्रह्म जर विचार केल्यार हें काही ना. एक 0.11111 तें सुद्दां ना. कितलें सुद्दां ना. 0.0000 कितलें सुद्दां ना. तसलें ब्रह्मांड. तर तेंवूय असारच. तें नाश जावचो आसा. तें कशी ताजो विवेक कशी करचो तें हांगा समर्थांनी सांगल्या. तरी मागीर शाश्वत कोण? कल्ल भरता. आमगेल हांगा आत्ता तिन्नीची महत्वाची गोष्टी प्रत्येकाने कान खोलून ऐका म्हणटात न्ही. कान करिगा सर्वांगा. एक जड, एक चंचळ आणि दुसरें तिसरें निश्चळ. जड म्हळ्यार आमगेल पिंड, सगळ्यांगेल देह, दिसची सृश्टी जी दृश्टीक येता ती सृश्टी, जी दिसता अनुभवा येता, हातान जोडसून जाता, वस्तू सगळे, ही सगळी सृश्टी ही जड. आणि जड सुद्दां अचेतन आणि चेतन असता. अचेतन म्हळ्यार टेबल खुर्ची हालना आमी हालयले शिवाय. चेतन म्हळ्यार प्रत्येकांगेल शरीर. शरिरान बसून आत्म काम करता. बरोबर. झाड वाडयता, सगळें जाता. हें जें आसा तें आत्मान आत्मविवेक जाल्यार ब्रह्मांडांत कोण करता? हें कोण केल्लें? हें खंयच्यान आयलें? पंचमहाभूतां ही सगळी खंयच्यान आयली? तरी मूळ मायेंतल्यान आयली. मूळ माय खंयच्यान आयली? प्रत्येक करच्याक आतां पळयात एक घोमटो घड व्हडलें कसलें क्रिएशन आसा. तें एक ट्विन टॉवर म्हळें. ट्विन टॉवर्स अशी इतकी व्हड वाडयल्ली बांदिल्यात ती नश्ट जाली म्हणा. पण एक उदाहरण म्हूण सांगता. कितले कश्ट घेतले आसतले. पण ते ट्विन टॉवर बांदयतलो मनशां ताका लागीं सामान तें पयलीं दवरनाशिल्लें की न्ही. ते ट्विन टॉवर आपोआप जाले. ते कल्लेपणी विटो, माती, स्टील हें तें सगळ्याचें मेळ जालें. म्हळ्यार कसलें तें रॉ मटेरियल खंयच्यान हाडलें? तें कोणपणी तें हाडटलें तें कारण आनी तें घडयतलो जो कुंभार मडकी म्हळ्यार मडकी घडयतलो कुंभार. मडकी मातयेची जाता. ती माती म्हळ्यार रॉ मटेरियल. तें रॉ मटेरियल आदी तुडवी मग हाती कुरवाळी. ओल्या मातीच्या घड्याला येते पालवी हें वेगळी. तेज वेगळें येता. घट सर्वांगरी जाती. तशे घड जाता ती. पण करतलो कुंभार विंगड आसता. तशी ब्रह्मांडाने हे पिंड रचयले ती. तर त्या ब्रह्मांडाची जबाबदारी की पिंड रचयतना उंडी रचूंक का म्हण. मला आयकेनाय म्हाका सांगताली की पिंड रचूंच पयले देवान उंडी रचयत गो तें काळजी आसना आमकां म्हणून. मस्त देवभक्त आशिल्ली ती. काळजी करनाका सगळें तो दिता म्हण. कळ्ळें? अशी नमुन्याचें. तावळी हातूंत हांगा तें सारासार विवेक म्हळ्यार कसलें ब्रह्मांड. हें ब्रह्मांड आमकां कितलो व्हड दिसता. हे जे आमगेले पिंडांत सत्व रज तम आयल्या ती आनी पृथ्वी आप तेज वायू आकाश जे ब्रह्मांड आसा, ब्रह्मांडांत जे फॅक्टर्स आसा ती त्याची सान्न प्रमाणांत. पण एग्जॅक्ट प्रमाण तितलेंच. भायर पृथ्वीचेर 70% उदक आसा. आमगेल्या देहांत सुद्दां 70% उदक आसा. अमूक इतलें हें आसता, अमूक इतलें ऑक्सिजन आसता, अमूक इतलें. आमगेल्या हातूंत तशीच आसा. तशी ब्रह्मांडांत जें आसा तें पिंड म्हळ्यार रेप्लिका. हे ब्रह्मांडाचे रेप्लिका पिंड म्हळ्यार त्या पिंडान केल्ल्या. तरी
कारण आणि कर्ता विंगड असता वय की नाही. कर्ता आणि कार्य, कारण आणि कार्य. पिंड हे कार्य म्हण जाल्ले. शरीर कोण केले? ब्रह्मांडान केले. ब्रह्मांडाक कोण केले? कोण केले? मूळ मायेन केले. मूळ माय खंयच्यान आयली? मूळ माया चंचळची. एक हम बहुश्याम, ती एकली आशिल्ली. तिका दिसलें मस्त जावं का म्हणून तिने माय केली. फूंक मारली भितर जादूगरशी. फटाफट सगळी सृष्टी निर्माण जाली. कडे सृष्टी अचेतन पडल्या. तिका बेजार आयलो. तिन आपणांतलोच एक अंश काण सूक्ष्म रितीन सांगलें, वचा प्रत्येक जिवान तूं एंटर जायत आनी तें चलया ती. भर 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 टी व्ही लायिल्ल्यावर सगळे आपोआप हगूर 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 डार्वीन थियरीशी. पहिले जलचर जाले, हे जाले, ते जाले, कोणाक मनुष्य जालो वय की नाही. तरी अशी हें जाता. तर सारासार विवेक केल्लें हें हांगा सांगल्या. हां, पिंडान तूं आत्मान आत्मविवेक पळोवनचें असल्यार पूज्यपाद शंकराचार्यांगल निर्वाण षटक स्टडी करका. मनोबुद्ध्यहंकार चित्ताणि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. भास भाव आमगेले ते म्हळ्यार हांव न्हय. मगल भाव, मगल कोपू, मगल मोगू म्हळ्यार हांव न्हय. हांव विंगड. अहम चिदानंद रूप. तशी हांव शिवस्वरूप आसून मगल सगळं शरिरांत सगळी तत्व ही जड आणि नाशिवंत असत. तत्व कळलं न्हय. नाशिवंत असत. फक्त आत्मतत्व खरें आणि शाश्वत असत हें जाणका. त्या आत्मतत्वान सुद्दां जिवात्मा म्हळ्यार तो जेन चंचळ जाता, आत्मतत्व जेन सगूण आनी निराकार जाता, ईश्वर रूप घेता. ईश्वर रूप घेता आनी सगळें हें चलयता. ब्रह्मांड चलयता. तर तें आत्मतत्व आमगेलो देह सगळो तो चलयता. आत्मतत्व कळ्ळें. तर तें चंचळ जाता. ताका सुद्दां नाश आसत. त्या हाका चंचळ ईश्वराक केन्नापूण विलीन जावचें आसता. श्री राम जन्म आयलो, कृष्ण जन्म आयलो, रामान जलसमाधी घेतली. हां, कृष्ण तरी विजयवार वचून खंय. तशी तर आनी हडड साधिका सुद्दां आतां आमगेले संत एकनाथांनी जलसमाधी घेतली. म्हळ्यार त्या त्या रुपान तूं, त्या त्या भूत हातूं जल वायू अग्नी तांतूं नाच्ची जाता. ती संत मुक्ताबाई वीज पडली तिगल हांगा जग्गने आनी वचून ती मुंगी उडाली आकाशी, तिने गिडिले सूर्याची खंय. तशी सूर्य रूप जाली ती. असलें हें तावळी आमकां आत्मतत्व फक्त खरें आनी शाश्वत हें जाणका. म्हळ्यार आत्मान आत्मविवेक जालो. हां, जाल्यार दृश्य जगान तूं मूळ माये सगळो जो पसार आस, मूळ मायेचो पसार म्हळ्यार हें जें जग दिसता, बिल्डींग हें तें मात्र न्हय. ढग येतात वता ती, पावस पडटा, ऋतू बदलता ती. जे नश्वर आसता तें केन्नाय बदलना. इतलें एक्क लक्षांत दवरल्यार पुरो. आसा तशें आसता आनी सगळें कड भरलेलें आसता. आतां तरी हाका केवळ परब्रह्म हेंच एकमेव अद्वितीय सार. ह्या धारणेक श्री समर्थ म्हणटा ती हो सारासार विचार. मूळ माये सगळो पसार नाशिवंत. फक्त परब्रह्म म्हळ्यार मूळ मायाय खंयच्यान थावन आयल्या की तें परब्रह्म. त्या परब्रह्म इतलो व्हड आस की त्या परब्रह्माक पळयल्यार मूळ माय म्हळ्यार कांय ना, एक थेंबसो. हां, आनी ती येता वता ते हातूं परब्रह्मान कसलोय फरक पडना. हें कशें जाता? कशें जाता? अगाचे झालेची नाही. आतां मृगजळ आसा. आत्तां हांणी सायंटिस्टान प्रूव केलें मध्ये ताका नोबेल पारितोशीक दिलें. ते आमगेले ऋषींनी केन्ना कितें सांगिल्लें की हें कलें सत्य न्हय म्हणून. पण ताणें सांगलें की हें पुरा युनिवर्स इज नॉट इन एग्जिस्टन्स. होड शोधू. आतां ताणें लायलो म्हूण सांगून ताजें इतलें कौतूक जालें. जाल्यार आमगेले ऋषीन पयलेंच सांगलां दीस युनिवर्स इज नॉट इन एग्जिस्टन्स. जो पर्यंत साक्षी आसता, पळयत आसता, द्रश्ट आसता, ऑब्झर्वर आसता, तो पर्यंतच ताका एग्जिस्टन्स. ऑब्झर्वर ना जालो तरी तें ना जालें.
त्या मनुष्याक ते ना हां मागीर खंयचें खरें तरी निर्गुण परब्रह्म हें खरें. आतां अखंड ध्यानान सांगिल्ले प्रमाणे सगुणाची धारण करका न्हय आमी आमकां एकदम निर्गुण जें भासना दिसना कळना आकलन जायना तें कशी हें करचें मेळटलें कशी वय की ना. तेमी ती तांणी सांगल्या की कले तरीके सगुणाची धारण कोर न्हू तें मेळोवंक इत्या म्हळ्यार होय आत्मतत्व जें आसा तो ईश्वर जावन मदत करता भले मायेन केलेलो आसो म्हळ्यार कलें मूळ मायेने आपणा गले सांचो पोर्शन सूक्ष्म तत्व प्रत्येक देहान शिरकायल्या आनी ताका सांगलें की हांगा पळय म्हणून त्या मूळ मायेचें आत्मस्वरूप भितर जें आसा तें परब्रह्म. हां समजून घेया ती जाल्यार हें जें चंचळ तत्व मूळ माया स्वता ब्रह्मांड चलयता ती प्रिंसिपल सगळें हाऊस किपींग सगळें ती पळयता आनी प्रत्येक देहान बसून देह चलोवचें कोणें तरी ती गल्याच ती नेमून दिल्ल्या आत्मतत्वान प्रत्येक देहान बसून. हां जाल्यार हे निर्गुण जरी आमकां कळना ते निर्गुण कळचे खातीर कोणागेलो आदार घेवचो आमकां दिसना प्रत्यय येना सगुणाचोच आदार घेवंका कळ्ळें सगुणाचो आदार घेवंका आनी मागीर निर्गुणा प्राप्ती करून घेवंका. एक व्हड समुद्र आसता खंयच्याकय मिडियम लागता हें फट्टी तें फट्टी म्हूण चलना भव समुद्र शेस तांकां एक नौक लागता न्ही आमकां वचूक पार वचका कशी वचचें आमकां कसलें कळना तावळ ती नौका म्हळ्यार आमगेलो ईश्वरो सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति तशी भ्रामयन सर्व इंद्रियाणी हें सगळें करता आनी ईश्वर गुरुरात्मेती मूर्ती भेद विभागिने गुरु आत्मा ईश्वरू हे सगळें मूर्ती भेद विभागाने इवन सामान्य मनशान तूं तेंच आत्मतत्व आसता जाल्यार कोण कशी ताजो उपयोग करून घेता हें ठरयता की तुमी गुरू जातात की ईश्वर जातात की कोण जातात ती आमी ताजो उपयोग कशें करतात आमकां मेळिल्ल्या आत्मतत्वाचो उपयोग आमी कशें करतात त्या मनान शिरून काम करता आसता त्या मनाचे आमी गुलाम जातात की कल जातात हें पळोवंक. हां तरी श्री समर्थ सांगता ती आनी बाकी संतान सुद्दां सांगलें निर्गुणाचे भेटी आलो सगुणा संगे तव ते प्रसंगी झालो गुणातीत ज्ञानोब म्हणटा ती ज्ञानोबांगल हो अनुभव आसा निर्गुण जावंका म्हणून कितलो वेळ बसलो पण जाल्यार जेन्ना नामदेवाक मेळ्ळो आनी कृष्ण पूजन विठोबाक मेळ्ळो विठोबा मुर्ती हृदयात धरली की त्या सगुण रूपाने आनी गुरूंगले निवृत्तीनाथांनी म्हाका ज्ञान करून दिलें निवृत्तीनाथ सगुण साकार जावन म्हज्या मुखार आयलो आनी तागल हांव पूज केली ताका शरण वचुलो तागल नांव येंत बसलो ता नौक दिली म्हाका आनी म्हाका निर्गुणाल्या थंय व्हरून पावयलें. निर्गुणाचे भेटी आलो सगुणा संगे तव ते प्रसंगी झालो गुणातीत तें आमी एक न्हंय दांटूनचें आसता एक बोट केली बोटीन वचूले आमी किंवा समुद्रांत आमकां घरापुरी वचचें आसा त्या घरापुरी आयले याना पण आमी उतरतात की न्ही की बोट खाक्या मान भोंवतात वे भोंवनात आमी आयली की जाल्लें आमगेलें डेस्टिनेशन आयलें. तशी निर्गुण मेळना पळय ह्या सगुणाचे कले हें करका म्हणना जाल्यार त्या निर्गुणांत आमी एक जाता ती तावळ आमकां हें कळटा की खंयचे सगुणा गेल्यार आमी साथ संग धरलेली की तो आम संगातीच थंयच आसा त्या निर्गुणांत सुद्दां तोच आसा हो एक अनुभव आमी मेन तो एक जाले गुरू आनी शिष्य एक जाता तावळ वर्त ती फक्त कृतज्ञता तावळ आमी दिसता देवा आमी चिके विंगड असले बरें आशिल्ले तुगेल पूज करूं जातालें जाल्यार आमी एक जातात हां तशी हो ज्ञानोबाल अनुभव. समर्थ सुद्दां म्हणटा ती सगुणाचे नी आधारे निर्गुण पाविजे निर्धारे मुख्य सारासार विचारे संत संगे आज सारासार विचार म्हळ्यार कल्लो हाजे खातीर हें शाश्वत निरूपण समास 9 आमी वाचच्या कडे माया निरूपण आसा समास 10.
नवाव अध्यायू नवाव समास श्रीराम हाका शाश्वत निरूपण म्हणतात. श्रीराम पिंडाचे पाहिले कौतुक. पिंड म्हळ्याकलें शरीर. शरीर कशी काम करता तेंगेल पण आमी पळयलें. तांत आत्म कशी काम करता तें पळयलें. आणि शोधिला आत्मा अनात्म विवेक. पिंड अनात्मा, आत्मा एक सकळ करता. आता कळकळ नायलें. पिंड म्हळ्यार शरीर हें अनात्म असं, जड असं. आणि हान तू काम खरें कोण करता असं आमगेर देह करना. आमी पांयान चमकतात म्हणटा ती, जाल्यार पांयान बैसून आमकां चमकयतलो कोण की असं. दोळ्यान पळयतात म्हणटा ती, त्या दोळ्यान बैसून पळयतलो दुसरोच असं. तो आत्मा, तो आत्मा. आणि तो आत्म पळयता असं हें कोणाक की कळटा. तो साक्षी, तो तूं असं, तो तूं असं. मगल आत्मा मगल दोळ्यान बैसून सगळं पळयता असं हें कोण दूर राबून पळयत की. एक कडेन व्हिडिओ शूटिंग चालू असं. तांतू सगळें हें चालू असं कंप्लेनची. तांतू सगळें शरीर असं ती, तांतू आत्मा असं सगळें असं. आणि हें सगळें धूर राबून शूटिंग करतल्याकय पळयता कोण तें शूट करता असं. आणि शूटिंगाचे कल चल्लें थंय नाटक तेंय पळयता असं सगळें. तरी तो कोण? तो हांव, तो हांव, तो खरो परमेश्वर. आतां आत्म्यास अनन्यता बोलिली ते विवेके प्रत्यय आली. विवेक केलो, आत्मानात्म विवेक. म्हळ्यार आत्म कळका जाल्यार आमी आत्मरूप जावंका म्हळ्यार मात्र आमकां कळटा. आतां समर्थ सांगता ती आत्म्यास अनन्यता बोलिली ते विवेके प्रत्यय आली. आतां पाहिजे समजली ब्रह्मांड रचना. आतां आमी ब्रह्मांडा बद्दलची की उलोवया म्हणून. आत्मानात्म विवेक पिंडी, सारासार विचार ब्रह्मांडी. विवर विवरो हे गोडी घेतली पाहिजे. हें चिके आवडीने विचार करून पळोवचें काम असं. कल्या म्हळ्यार आमगेलें इप्सीत केल्लें आसा, आमगेलें ध्येय केल्लें आसा. आमकां आत्मज्ञान जाय म्हळ्यार शेवटी आत्मज्ञान जावन सुद्दां त्या आत्म्या सांगात आमकां परब्रह्मांत एक जावचें आसा. थंय वचून त्या आत्म्यागेलें सहाय घेवन त्या गुरूंगेलें गुरुतत्वाचें सहाय घेवन, त्या ईश्वरागेलें सहाय घेवन, त्या मायेचें सहाय घेवन त्या नौकेन बैसून आमी हें पळोवंका की त्या नौकेन तूं भवसागरांतल्यान वतना उदकाक भितर येनाशी पळोवंका. तें कोण पळोवचें? तरी गुरूक आमगेलो कर्णधार करचो. तावळ मात्र तें जाता. नाल्यार इलुशीच होडी माझी काय करी म्हण तशी. पिंड कार्य ब्रह्मांड कारण. कारण म्हळ्यार ब्रह्मांडान केल्लें पिंड. पिंड हें कार्य. जशी मडके हाने कोणें मडके करतलो कुंभारान केले, तर कुंभार हो कारण आणि मडके हें कार्य ताणें केल्लेलें. कळ्ळें? याचे करावे विवरण हेची पुढे निरूपण बोलिले असे. असार म्हणजे नासिवंत, सार म्हणजे ते शाश्वत. जयास होईल कल्पांत ते सार नव्हे. केन्ना पूण जे नाश जाता, खंयचे जे नाश जाता ताका शाश्वत म्हणून जातले. तें अशाश्वतची. कितलें ताजें लांब व्हडलें मस्त आयुश्य आसा. म्हापशी 10,000 वर्सां लोक जगताले पण केन्ना पूण मरताले. आतां राम सीता हे जे अवतारीक आसा ती अवतार सगळ्यांनी देह दवरले, सगळ्यांनी देह दवरले. गोंदवलेकर महाराज आणि खंयचे कोण कोण पळयले. आतां इवन आमी ऑर्डिनरी मनुश्य जाल्यार आमकां केन्ना पूण देह दवरचीच आसा. आणि फक्त तांच्यान ताणें आमच्यान कल फरक आसा की ते तांगेल आत्मा देह दवरचे भितरी परमात्म्यांत विलीन जाता, गुरुतत्वांत विलीन जाता. आनी कडेन उरलो उपकारा पुरता म्हूण स्वेच्छेन परत जन्म घेवन येतात. जाल्यार आमी जर सम काम करनी, देहाचो उपयोग सम करनी, देवाल भक्ती करनी, तरी कल जाता वासन व्हरता. आनी ती वासन पूर्ण घेवच्याक आमकां ढकलून दिलेले वारी आमी परत जन्म घेतात. परत बरेच कुळान जन्म घेतात म्हणून सांगू जायना, खंय वता ती. त्या मीन्स वी हॅव टू बी व्हेरी केअरफूल. असार म्हणजे नासिवंत,
सार म्हणजे ते शाश्वत, जयास होईल कल्पांत ते सार नव्हे. केन्ना पूण सुद्दां जर हें जात नाश जाता असं ते सार नव्हे. आता ते सांगतात एक तत्व घेऊन. पृथ्वी जळापासून झाली, पुढे ते जळी मिसळली. जळाची उत्पत्ती वाढली तेजापासून. हां, पृथ्वी उदकांतल्यान पृथ्वी येयली जाल्यार कल्पांतांत मस्त वर्सांनी अशें जातलें की इतलो पावस पडटलो की ती जळ हातूं मेळून वतली. कळ्ळें? जळाची उत्पत्ती वाढली तेजापासून. ते जळ तेजे शोशिले. महत तेजे आटोन गेले. त्या उदकांत पृथ्वी हें जायना पण कल भरलें तेज वय की नाही. तर ते मस्त वर्स पावस पण काय 100 वर्स त्या पृथ्वी जळून जळून ताची राख जाली आणि तावळ व्हड पावस पडच्या लागला. त्या पावस पडून पृथ्वी विरच्या लागली, विरली, नाश जालो ताजो पृथ्वी तत्वाचो. कड्डेर कल्लें फक्त उदक भरलें. जर उदक तेजा पासून जालेलें म्हळ्यार त्या खंयचे क्रमाने तें उत्पन्न जालें की त्याच क्रमान तें नाश जाता, त्याच क्रमान नाश जाता. तशी इवन पिंडां तशी जाता, त्या त्या क्रमाने ताजो नाश जाता. पृथ्वी जळापासून आली, पुढे ती जळी मिळाली. जळाची उत्पत्ती वाढली तेजापासून. ते जळ तेजे शोषले म्हळ्यार अग्नी. महत तेजे आटोन गेले. कळलं? पुढे तेजसी उरले सावकाश. तेज जाले वायोपासून, वायो झडपी तया लागून. तेज जाऊन दाटणी वायोचीच झाली. मग तेज जाले वायूपासून. हां, त्यामुळे ती वायू व्हांवच्या लागलो, जोर जोरान वादळ सुटलें. इतलें वादळ आयलें की खंयचोय उज्ज थंय वरना, ते वारडेन वता, दिवे सगळे गेले. सगळें तेज ना जालें आनी फक्त वायू उरलो. कळ्ळें? ते वायू गगन इतलो व्हड, तातूंत तो वायू येदोसो त्या गगनांतूं. वायो गगना पासून जाला, मागुता तेथेची विराला. ऐसा हा कल्पांत बोलिला वेदांत शास्त्री. गुणमाया मूळ माया, परब्रह्मी पावती लया. ते परब्रह्म विवराया विवेक पाहिजे. सर्व उपाधीचा शेवट, तेथे नाही दृश्य खटपट. निर्गुण ब्रह्म घनदाट सकळा ठाई. कडे कल वरली शेवटी. फक्त परब्रह्म वरलें. उदंड कल्पांत झाला तरी नाश नाही तयाला. माया त्यागे शाश्वताला ओळख आली. म्हळ्यार खलें तेमी त्या मायेचो त्याग करून खंयचे शाश्वतच की चंचळ सुद्दां ताका मान दिवंक जाल्यार आमकां थंय रावचें ना. आमकां शाश्वत वळखचें, शाश्वताचो अनुभव जावंक हें ओळख. देव अंतरात्मा सगुण, सगुणे पाविजे निर्गुण. अथें एकदम गमटे दिल्या. देव म्हळ्यार अंतरात्मा, तो सगुण साकार, सगुण निराकार जाल्यार मस्त पण तो सगुण जावन सुद्दां येता. आमकां जाय आमगे भक्ती प्रमाणे ईश्वराक इतलें प्रेम आसा आमचेरी की तो मस्तपण आमकां सगुण दर्शन दिता. तो परब्रह्म स्वता सुद्दां इतलें तेहांत आसा की ते परब्रह्म आमचे खातीर सद्गुरू रूप घेवन येता सगुण साकार जावन. तरी आमी आमगेलें बरेंपण कोण घेनात, हें आमगेलें दुर्दैव. देव अंतरात्मा सगुण, सगुणे पाविजे निर्गुण. सगुण कल खातीर जाता, अशीच निर्गुण कळची ना म्हणून अंतरात्मा तो सगुण जावन येता. निर्गुण परब्रह्माची ते माय भायर पडली. मायेन थंय कल जालें गुणमाय आयली. गुणमायान थंय हें सगळें हें जालें. कळ्ळें? पृथ्वी आप तेज वायू आकाश हें पुरें निर्माण जालें. तांत थंय आकाशांत थंय तमोगुण निर्माण जालो. तमोगुण, सत्वगुण, रजगुण, हें कडेरी मन बुद्धी अहंकार हें सगळें अष्टधा प्रकृती निर्माण जाली. तशी तांत थंय मागीर सगळे जीव निर्माण जाले. पण ते जीव चलोवंकच न्हय म्हणून मूळ मायेनेच आपणागल अंश प्रत्येक जिवांतूं सूक्ष्मत्वान भरलो आनी तो आत्म जालो. तो अंतरात्मा आमगेले पाप दिसून तो सगुण जाल्यार निराकार दिसना
जशी वीज असता, वीज दिसना जाल्यार ती सगळे नमुन्याचें काम करता. आमकां विजेचें एक उदाहरण पळयात. फ्रिजांत दवरल्यार थंड जाता वीज. हां, फॅन जाल्यार हवा फिरता. हां, नंतर हिटर असल्यार आमगेली कल म्हणटात ताका, हां, हिटर असल्यार तें हून जाता उदक, हय की न्ही. केटलांत हून जाता, मायक्रोंत हून जाता, आनी एसीन तूं थंड जाता. अशें सगळें. तर ते सगूण जाल्यार निराकार, ताका आकार ना, तें दिसना आमकां, अदृश्य आसता. तो अंतरात्मा. जाल्यार तो केन्ना आमगेली भक्ती इतली उत्कट जावंका, तो सगूण साकार सुद्दां जावन आमकां दर्शन दिता. तो आमगेलो मनाच गूण. जाल्यार हे सगुणाचो आमी उपयोग करून घेवंक आमकां सगूण येता मदत करच्याक. देव अंतरात्मा सगुण, सगुणे पाविजे निर्गुण, निर्गुण ज्ञाने विज्ञान होत असे. कल्पनेतीत जे निर्मळ, तेथे नाही माया जळ. हां, माया मळ. आतां जाल्यार हे इतलें सगळें सगुण निर्गुण सगळें पळयलें. सगुण निर्गुण एक गोविंद रे, सगुण निर्गुण एक गोविंद रे, तुझ सगुण म्हणो की निर्गुण रे, तुझ सगुण म्हणो की निर्गुण रे. तो अंतरात्माची आमचे खातीर सगूण जाता. आनी नंतर ताका कार्य जाल्लें की तो निर्गुणांत एक जावन वता. निर्गुणांत एक जाल की ज्ञान वरना अज्ञानय वरना, आनी ते निर्गुण ज्ञाने विज्ञान होत असे. विज्ञान म्हळ्यार कलें, ज्ञान म्हळ्यार सगळं कळटा, एकरूप जावन ताचो अनुभव येता. अज्ञान म्हळ्यार कलें कळना. जाल्यार माया म्हळ्यार कलें विपरीत ज्ञान, एकाच एक दिसता. एक वेळ कळना जाल्यार खबर विंगडी, किंवा कळल्यार खबर विंगडी, पण एकाच एक दिसल्यार महा हें कश्ट. तशी हे तिन्नी वचून हां, ते जेन्ना निर्गुणांतू एक जाता, तो अंतरात्मा, ती माया जेन्ना निर्गुणांत एक जाता, तावळी ते ज्ञान अज्ञान विपरीत ज्ञान हे सगळें ना जावन क्षीण जावन फक्त विज्ञान वरता. कल्पनेतीत असतं ते. कल्पनेतीत जे निर्मळ, तेथे नाही माया मळ. मिथ्यत्वे दृश्य सकळ होत जाते. जे होते आणि सवेची जाते, ते प्रत्ययास येते, होय की नाही. कल्ले उपजता ते नाश जाता, ते बदलता एव्हरीडे क्लायमेट बदलता, एव्हरीडे ऋतू बदलता, एव्हरीडे तापमान बदलता, एव्हरीडे रोग बदलता, ती एव्हरीडे आमगेले स्वभाव बदलता, ती आमगेले वागणें बदलता, आमगेलें शिक्षण बदलता, आमगेले कल वय बदलता. हां, प्रत्येक पेश आमगेल्या अंगाची कल की 17 दिवसांत तूं संबंध मनुष्य नवीन असतं काय 7 वर्सांकी कल की प्रत्येक पेशी बदलता, हे बदलता. तशी जे होते तर ते सवेची जाते, ओल्ड पेशी वतात, ते प्रत्ययास येते. जेथे होणे जाणे नाही ते विवेकाने ओळखावे. आता सगळं काढलंय तरी सुद्धा कल भरले. आता आमगेले रिडेव्हलपमेंट केले आमगेले सोसायटीचे, पुरे ते हें हाण पुरे पाडयले. थोडे दिवस वायट दिसले, जर नवीन जातलें नवें कल भरले, फक्त जमीन भरली. ती जमीनय जर ना जाली तरी कल भरता. पृथ्वी तत्वय ना जालें तरी कसले भरता, अवकाश भरता. अवकाशय जर ना जालें तरी कल भरता. निर्गुण परब्रह्म ते सतत भरल्या, सगळीकडे त्यांची एकच भरल्या, अशी समर्थ सांगतात. जे होते आणि सवेची जाते ते प्रत्ययास येते. जेथे होणे जाणे नाही ते विवेके ओळखावे. एक ज्ञान एक अज्ञान, एक जाणावे विपरीत ज्ञान, हे त्रिपुटी होय क्षीण तेची विज्ञान. एक ज्ञान म्हण आसता, म्हळ्यार म्हाका कळटा म्हण अनुभव येता, कले प्रत्यय येता, ते ज्ञान. एक अज्ञान म्हाका कळना जाल्यार माया एक जाणावे विपरीत ज्ञान, एकाच एक दिसता. ही त्रिपुटी ती जेन्ना क्षीण जाता तें विज्ञान. थोडे वेदांत म्हळ्यार कलें शास्त्राचो अनुभव, शास्त्रान जें बरयल्या, कलकले सिद्धांत, वेदांत सिद्धांत म्हळ्यार गुरूंनी आमगेल्या गुरूंनी हें कोर न्हू, कल म्हणटात ताका
सगळे प्रयोग करून सिद्ध केलेले असतात ताका सिद्धांत म्हणतात. सिद्धांत जाता. धादांत म्हळ्यार कळ्ळें आत्मप्रचिती. वेदांत म्हळ्यार शास्त्र प्रचिती. सिद्धांत म्हळ्यार कळ्ळें गुरु प्रचिती. गुरून सांगलें म्हूण आमी केल्लें. पण केल्ले तरके आमकां जेन्ना ताची प्रचिती येता ते धादांत खरें. धादांत म्हणटा ती. धादांत सत्य म्हळ्यार कळ्ळें म्हाका स्वताक अनुभव आयला. तेमी ती हांव कोण्णे कल्ले म्हळ तरके म्हाका पडची ना. मगल अनुभव खरो. याची पहावी प्रचित निर्विकार सदोदित जेथे तेथे. हे निर्गुण परब्रह्म जे आसा ते सगळे कडेन एक लेख थंय वचून पावल्यारी आमकां कळटा जे शास्त्रांत सांगलें, जे गुरूंनी सांगिल्लें तीच मगली प्रचिती आसा. हें जेन्ना कळटा तावळ आमी निर्विकार जातात. तावळ परत जन्मा येवची ना, मृत्यू ना, कलेना तांतां सुटले मी. ते ज्ञानदृष्टीने पाहावे, पाहोन अनन्य राहावे. मुख्य आत्मनिवेदन जाणावे याचे नाव. हे खरें आत्मनिवेदन. आम्ही मागशी 3 नमुन्याचे आत्मनिवेदन सांगिल्ले बरोबर. एक जड आत्मनिवेदन. जड आत्मनिवेदन म्हळ्यार कळ्ळें की जड म्हळ्यार आमगें शरीर हें जड आसत. जे दिसता त्या वापरच्या दिलेली वस्तू सगळी जड आसा ती. तशें इवन हें शरीर देवान आमकां वापरच्या दिल्ल्यान त्या आमगेल मालकीची न्हय. तेमी त्या देवाक शरण येवचें. ते कोण चलयत की आत्मतत्व चलयत न्हय ताका शरण येवचें. तोच देव. तो सगुण पण निराकार. तागेली भक्ती करची आनी ताका शरण येवचें. ताका जड आत्मनिवेदन. कडेन चंचळ. चंचळ आत्मनिवेदन म्हळ्यार कळ्ळें की हो आत्मतत्व जे आसा मज्जांत आसा तें हांव. तेंच आत्मतत्व सगळ्यांतूय आसा. सगळ्यांतू तेंच आत्मतत्व भरलेली मी ती. हांव एकलोच म्हळ्यार हांव न्हय. ते म्हळ्यार हांव म्हळ्यार आत्मा म्हणून तो म्हळ्यार हांवाची आनी ती म्हळ्यार हांवाची. तें म्हळ्यार हांवाची. अशी प्रत्येक जाणान तूं हांवाची भरला. म्हण आपण कोणाक मत्सर करचो, कोणाचेर कोप करचो, कोणाक लोभ करचो, कोणाक तावळ जाल्यार कोणें वायट वागलें बा तर म्हाका हाजी प्रचिती आयल्या म्हूण म्हाका गोत तसो. हां एक फावट कल जाता. एक काळखांतू एक चल्लो आनी बापूस खंय की चल्लो येता आसता आनी बापूस वता आसता बा कळ्ळें. तरी बापसूल्या एक हें आसता बॅटरीशी आसता. चल्ल्याल्या बॅटरी आसता. बापूस पाप अशीच अंधाऱ्यान ताका सादारण गोतच न्ही रस्तो चमकत आसता. तर एकमेकाक धक्क लागून एका पडटा. तो चल्लो नादिश्ट न्हय तो शिवी दिवचे लागता बापसूक. कड्डेर कोण म्हणून बॅटरी चालू करता. कोण म्हाका हें केलें म्हणून पळयल्यार आपणालो बापूस. अयो सॉरी सॉरी म्हूण हें करता. तशी आमकां जो पर्यंत आमकां अनुभव येना न्ही तो पर्यंत आमकां कळना की तो हांवाची म्हणून. तर त्या वेळार कोणें वायट वागल्या मनांत तेमकां अरे मगल जो आत्मा आसा तोच ताज्यांत आसा जाल्यार ताका हें गोत ना. ताका ताजी जाणीव जाय न्ही म्हणून तो वायट वागता आसा. तर ताका कशी मदत कर न्हू. ताका आनंदी कशें करचें. तो पाप दुख्खी आसा. तर तागेल प्रारब्ध ताका केन्ना हाडटले. तरी आमकां जर ताका बदलच्या जायना मुख्य साधक म्हूण आमकां हें कळटा की खंयची बदलच्या जाता खंयची वस्तू बदलच्या जायना. जो बदलच्या जायना ती ताजी वाटे वचची ना हें पळय ठरोवंक. तर ते ज्ञानदृष्टीने पहावे, पाहोन अनन्य राहावे. मुख्य आत्मनिवेदन जाणावे याचे नाव. आता हें पळोवन मज्जांत आसा तोच आत्मा सगळ्यांत आसा हें पळोवन ताजी भक्ती करची. भक्ती म्हळ्यार कळ्ळें भजनम भक्ती. तांगे प्रत्येकल्यांत बरे गूण आसतात ते आमी घेवचे आनी वायट गुणा लेगीत दुर्लक्ष करचें. मगल जशी माझा तो बाब्या दुसऱ्याचं ते कार्ट म्हणून म्हणटात न्ही तशी मगल ते सगळे गुण आनी बाकीच्यांगेले अवगुण अशें न्ही. तोवय हांवाची न्हय म्हण आपण तागेले दोश जाल्यार दुर्लक्ष करचें. आनी प्रत्येकल्यान गुण आसता ते गुण शिकून घेवचे पळोवचे आनी मगले दुर्गुण पळोवचे आनी ते काडून पळोवचे. अशी कोण बरें कोण रावचें. वसुधैव कुटुंबकम. आमगेलें कुटुंब व्यापक जाता आनी हें नुस्ती थियरी न्हय. आमगेले आनंद यात्रा ग्रुपांत आमगेले कल चल्ल्या. आमगेले कुटुंब इतलें व्हड जाल्या. मे बी हांगा आयकुनच्याक एक हाता बोटार मोडचे तितले लोक येतात आसतले जाल्यार सगळे कडेन फैल्ल्या ती ते तांतूं आमगेले कलेना हें समर्थांगेलें वचन आसा. आनी समर्थांगेल अशी
वणव फिरत न्ही तशी तशी तो ज्ञानाच वणव अज्ञान नाश करतच फिरत असं हे ज्ञान दृश्टीन पळोवंक हां हे आत्मनिवेदन खंयचें की ज्ञानाचे दृश्टीन पळयल्यार हां आत्मतत्वाचे हें सगळ्यांत तोच आत्मस हें सेकंड चंचळ आत्मनिवेदन आत्मचंचळ आस जाल्यार तोच मज्जांत आसा तोच चंचळ आत्म प्रत्येकांत आसा कीड मुंगीन सुद्दां तो आसा म्हणून ताचो अर्थ अशी न्हय की कीड मुंगीक मार नये मच्छर बसले तर कलें कोर नये अशी ना आतां जीवन उद्दाक स्वच्छ अमल अशी जाल्यार तेंची अमृतय जाता आनी भूर शांत घाल्यार तें भूर्श जाता विश शांत घाल्यार विश जाता प्रत्येक खंयच्यान घालतात की तशी ताजी रुच आनी ताजे गुणधर्म बदलतात वायट आशिल्लें आमी सेवन करचें बिलकूल ना जाल्यार शक्यतो स्वच्छ रावचें पळोवचें आनी स्वच्छ तेंच प्राशन करचें आनी बाकीच्यांक सुद्दां त्या लेवला हाडूंक पळोवचें तर आमी आमगेल आनंद यात्रा म्हळ्यार नुस्तें आमकां ध्येय जाल्लें पण वतन मार्गार सुद्दांय कोण आमकां अशीं दिसतात की तांकां आमी जेथे कमी तेथे आमी म्हूण मदत करता आतां म्हाका सगळीं तुमी करता आसत मदत खरेंच आय एम रियली ग्रेटफूल फॉर दॅट कळ्ळें मागीर आत्म एकूच आसा आमगेलो म्हणूच हें चल्ल्या आनी समर्थच हें करून घेता आसत हें आत्मनिवेदन खंयचें चंचळ आत्मनिवेदन दृश्यास दिसे ते दृश्य मनास भासे तो तास दृश्य भासातीत अविनाश परब्रह्म ते तिसरें हें केल्लें आत्मनिवेदन की हेंवय वच्चें आसा केन्ना पूण मागीर हांव म्हळ्यार कोण आसा तरी अनादी अनंत परब्रह्म हांव आसा हां पाहो जाता दुरीच्या दुरी परब्रह्म सबाय अभ्यंतरी अंतची नाही अनंत सरी कोणास द्यावी हें परब्रह्म खंय तें आसा अनंत सबाय अभ्यंतरी प्रति जड चंचल हां सगळ्यांतूच आसा तें चेतन अचेतन हां आनी म्हळ्यार आत्मतत्व ना तें अचेतन आसता जाल्यार तें अचेतनांत सुद्दां जें आत्मतत्व आसा तें परब्रह्म हांगा मातशी कलकी म्हळ्यार गोंदळ जाल्लो की आत्म म्हळ्यार कसलें म्हणून तें परब्रह्म तें खंयचें सगळ्यांत आसता म्हणून ना तर हें परब्रह्म जें आसा सबाह्य अभ्यंतरी म्हळ्यार कळ्ळें जड आनी चंचळ वचून जें उरता तें उरताची उरता म्हळ्यार तें कळ्ळें हें जायना सगळें तांतूच एक जाता पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते तशी तें तांतान कितलें काडलें तर कमी जायना कितलें घालें तर जास्त जायना तें ताका ऊत येना उवार येना आराम शांत आसता तशी तें परब्रह्म सबाय अभ्यंतरी अंतची नाही अनंत सरी कोणास द्यावी चंचळते स्थिरावेना निश्चळते कदापि चळेना निश्चळ असतें चंचळ एक जागेर स्थिर बैसना निश्चळ परब्रह्माचे हें कळ्ळें कदापि चळेना आभाळ येते जाते गगना चळन नाही आतां हांकां गगनाचें एक उदाहरण म्हण दिल्या आमकां कळचे खातीर हां आकाश खंय वचून थंय आकाश आसता तशी परब्रह्म आमी खंय वता तें आसता जाल्यार मागीर गगनाक पंचमहाभूत केल्ल्या म्हळ्यार की ताका त्या गगनाक म्हळ्यार त्या वातावरणाक एक लिमिट्स आसा ती ताजे भायर नुस्तें स्पेस आसता जाल्यार तें खंय वता तें गगन आमी ताजे मुळांत वावरतात न्हय आभाळ येता मळब येता वता ढग येता ती वता ती जाल्यार आकाशाक कसले फरक पडना गगना चळण नाही हां तर जाल्यार गगन हें पंचमहाभूत कळ्ळें मागीर ताजे पेक्षा व्हड ज्या हाका कसलीच उपाधी ना गगनाक पूण उपाधी आसा ताका एक रंग दिसता हाका कसलो रंग ना रूप ना कसलें कर्म कल्लेय ना हां आनी चळणय ना जे विकारे वाढे मोडे तेथे शाश्वतता कैसी घडे कल्पांत होताच विघडे सकळ काही जे अंतरीच भ्रमले माया संभ्रमे संभ्रमले तैसाच हे तयास हे कैसे उकले अवाट चक्र हे भयंकर अशी हेंच चक्रव्यूह तर कळची कशी हां ताजे खातीर कल करका संतांक आमी शरण वचका आमकें कळना न्हय कळना म्हूण मान्य करका आमकां कसलो रोग जालो निप्पोन थोडे जाण कॅन्सर जाल्यार म्हूण कळटात निप्पोन राबतात
वखद हे घेना ती कल्लेय करना ती शम कैल तरी डॉक्टराला वचना ती कले चेक करना ती बेगी कळल्यार कले हें जात न्हय जाल्यार भीड अयो कॅन्सर वे म्हण अशी अरे जाल्यार जाता देह सकल नकल जात न्ही भिडेने व्यवहार निवडेना भिडेने सिद्धांत कळेना कले कळना भिडेने देव आकळेना अंतर्यामी म्हाका कळना म्हणून एग्री करात म्हाका कळना आमी खंयचे वैद्यालयाक ही वखद घेता ती ताजी बरेंशी दिसना तर आमी दुसरो डॉक्टर पण करका न्हय वैद्याची प्रचित येईना आणि भीड ही उल्लंघिना अयो ताका दुसऱ्या डॉक्टराला वचले तो कल्ल म्हणटलो जाल्यार मरा ती कल्ले म्हणटलो मागीर तुमकां तो बरें करणार तुमी डॉक्टराला वचपाची न्ही एक खंयचो तुमकां गुरू म्हणून मेळ्ळो ताज्यान ताणें सांगिल्लें तशें कितलें वर्स साधन करतात कसली प्रचितीयान आयदर तुमगेल कले चुकता आसतलें जाल्यार आमगेल कल चुकता हें ताका सांगू कळना आनी आमकां भीड कशी विचारचें म्हूण तरी मग रोगी वाचेना आमकां भवरोग जाला तरी मग रोगी वाचेना ऐसे जाणावे जेणे राजा ओळखिला तो राव म्हणेना भलत्याला खरो संत कळलं नाही तरी तो दुसरे कोणाकय संत म्हणच ना तश जेणे देव ओळखिला तो देवरूपी खरो देव कोण असें ताका शरण वचुलो की तोच देव जालो जयास माईकाची भीड ते काय बोलेल द्वाड विचार पाहता उघड सकळ काही भीड माये ऐलीकडे भीड ही मायेच्या अलदिकानस आणि परब्रह्म खंय असता पेलदिकाने मायेच्या पहिले भीड ओलांडल्यारी आम्ही मायेचे हांग येऊन पावता ती कड्डेर मायेची नौक पक्कोवन आमकां पेलदिकान वचचें परब्रह्म ते पयलीकडे ऐलीकडे सदोदित परब्रह्म थंय असं ह्या बाजूक असं सगळेच पण ते कळ का जाल्यारी जाणकार जाई तेमीत कोणाक गोतना लटिक्याची भीड धरणे भ्रमे भलतेची करणे ऐसी नव्हेत की लक्षणे विवेकाची खोटे अवघेची सांडावे खरे प्रत्यये ओळखावे माया त्यागे समजावे परब्रह्म जे माये ते मायेचे जे लक्षण तेची पुढे निरूपण सुचितपणे विवरण केले पाहिजे इति श्रीदासबोधे गुरुशिष्य संवादे शाश्वत निरूपण नाम समास नवम आत्ता हांगा माया मी दांटूंक न्हय जी माया म्हळ्यार कहलें विपरीत ज्ञान आतां मायेच पयलीं ते हांगा 10 समास सूर जाता श्रीराम माया दिसे परी नासे वस्तू न दिसे परी न नासे वस्तू म्हळ्यार कहलें परब्रह्म जें आसा वस्तू दिसता आनी तरीके नाश जायना तर माया दिसता जाल्यार आसना एक वस्तू दिसता जाल्यार ती शाश्वत ती नाश जाता म्हळ्यार तिवय हेंची अशाश्वतची कळ्ळें न्हय समायक ती माया म्हळ्यार कहलें जे मा आनी या हे 2 अक्षर आसत हांगा कळ्ळें न्हय मा आनी या मा म्हळ्यार कहलें जे केन्नाय मा हाजर तू ना आणि या म्हळ्यार ती ना जाल्यार दिसता हाका या म्हणटात तेमीत मा या म्हळ्यार कहलें जी कशी दिसता की तशी ना कळ्ळें कशी दिसता तशी ती ना आणि जे दिसना तशी ती आस म्हळ्यार चिकेची डिफिकल्ट दिसता आसतलें तुमकां वस्तू जशी आसा तशी दिसना ते हांतू माया महाभारतांत तो प्रसंग आसा दुर्योधन आनी वचुला खंय जमीन म्हूण पांय घालो थंय उद्दा आसतालें उद्दाक म्हूण जपून अशी कपडे बिपडे वयर करून वचुल्यार ती जमीन आसताली एक फावट तशें केल्यार जाय आमकां साद डब्बो केन्नाय आमी भरून दवरता ती जडूची एक फावट कोण तो खाली करून दवरलेलो तरी हांव जडूच म्हूण अशी जड अशी करून उबारच्या वचुली म्हळ्यार एकदम खाली इतलो खाली मगर आंगार आयलो जाल्यार मोल तोल वच्चा जालो म्हळ्यार तशी जाता कसले आमी कल्पना करता ती तशी आसना आणि कल्पना करूं जायना की तशी आसता ही माया ह्या समासांतून तांणी मानवी जिवनांत अनेक व्यंगाचेर बोट दवरल्या आणि माये स्वरूप वर्णन केल्या
रंगमंचाचेर ते म्हणटा ती गमत गमत केल्या तांणी व्यवहारांतूं रंगमंचाचेर एक जादूगार येतखे तो जादू करून पयशाच पावस पडयता जाल्यार तागल तो शो जाल्लो की तो तिकिटाचे कितले पयशे गोळ जाले म्हणून पळयता. आतां इतले पयशाच पावस पडयता ताका पयशाच कमी वे जाल्यार ते पयशे चलना ते ना जाता ती माया. तशी रंगमंचार एकलो एक डब्ब घेवन येता आनी हें कले तागल मंत्र कलकल म्हूण अशी फिरयता टुवालो डब्ब उगड की खाली पय डब्ब दाखयलस खाली डब्ब पळयलें नुस्तें सँडविचीस खंय हें खंय सगळें खावच्या खाण दाखयता. हां आनी तागल जाल्ली जादू की तो भूक लागल्या म्हूण जेवच्या खाणावळें वता. तागल डब्यान जर इतलें खावचें आसत तें ताका खावचें जायना वे जात की न्ही. तशी ही माया. आतां अक्षर ओळख आसना तिलें नांव एक म्हणटा निरक्षर बायल मनशेलें नांव सरस्वती आसता. एखादी विधवा तिगेलें नांव सावित्री दवरल्या. विधवा सावित्री म्हळ्यार जन्म सावित्री हो ती अखंड सौभाग्यवती ही विधवा तिगेलें नांव हें आनी सरस्वती नांव आशिल्ली निरक्षर ही माया. माय कळका म्हण समर्थांनी उदाहरण सांगलें म्हळ्यार कोणागेले हाजेर निंद करचे खातीर न्हय. समर्थांक अशी सांगचेस की मनुष्य भायलो देखावो पळोवन भुलता ती आनी बाहेरून कीर्तन आतून तमाशा खंय अशी परिस्थिती जाता. तर नाम आनी रूप ही सगळी मायीक आसतात. फक्त ब्रह्म सत्य आसता जें दिसना भासना जाल्यार सतत आसता ताका नाश आसना. सामान्य मनुष्य नाम रुपांतूच शिरकता जाल्यार सत्पुरुश ब्रह्मचिंतनांत रमतात आनी ब्रह्मांत एक जालेले आसतात. तेमिती आमी नाम आनी रूप हाजे बहिरंगाक देखाव्या भूल नासतना कल करका उस डोंगा परी रसन हे डोंगा कारे भुललासी वरलिया रंगाक. तशी अशेक संत पकड का साधा सुद्धा मनुष्य असल्या हरकत ना पण तो ब्रह्मचिंतन ब्रह्मांत एक जालेलो आसका असले हाका. तर तें हांगतानी उदाहरण दिया माय कशी म्हणून. माया दिसे परी नासे वस्तू न दिसे परी न नासे. एखादी वस्तू दिसना जाल्यार ती आसता आनी ती अविनाशी आसता. माया सत्य वाटे परी मिथ्या असे निरंतर. मायेची इतली गमती माया आतां पळय इतले रंग सगळे दिसता ती आकाशांत तूं सांजवेळा रे भोव गमटे. पयलीं काचेन थोन इंद्रधनुश्य पळयल्लें म्हळ्यार इतले दीस उदकांत थोन पडता म्हूण आमगेले हांगा देवाक कुडांत कितले गमटे इंद्रधनुश्य आयिल्ले म्हळ्यार धनुश्य आकार न्हय पण स्ट्रेट 7 रंग गमटेची. कल्ल्यान थोन आयली ती सूर्यकिरणां काचेन थोन आयली उद्द म्हळ्यार पारदर्शक खंयची थोन आयल्या री तशी येता म्हूण ती खरी वे एका घडयेन ना जाता. सूर्य त्या बाजू वचून की गेले तशी. माया सत्य वाटे परी मिथ्या असे निरंतर. करंटा पडोनी उताणा करी नाना परी कल्पना परी ते काहीच घडेना तैसी माया. शेख मोहम्मदू उदारी दोन गणपत वाणी बिडी पिताना चावायाचा नुसतीच काळी आणि म्हणायचा मनाशीच की या जागेवर मी बांधीन माडी म्हणताल काय. आणि शेवटी तो गणपतवाडी बिडी पिता पिताच मरून गेला. तशी करंटे लोक कसले करनाती कले साधन करनाती आणि उदारी निदोन मन नाना प्रकारे कौतुक करतात कल्पना करता बसतात. माय म्हळ्यार कल्लें हें म्हळ्यार कल्लें अशी नुस्तेची. तशी कोण जायना. आमकां गोत्त शिल्यांगेल कास धरका आमकां भवरोग जालेले असल्यार त्या रोगाक उत्तर जाय जाल्यार त्या रोगांतल्यान भायर काडटलो वैद्य आमी पकडका तो म्हळ्यार संत. द्रव्यदारेचे स्वप्न वैभव नाना विलासे हावभाव क्षणिक वाटे परी माव तैसी माया. स्वप्नांत द्रव्यदारा दिसली म्हाका मस्त पयशे मेळ्ळे ती म्हूण दिसलें भोव गमटी बायल उर्वशिल्या मग लग्न जाल्या म्हूण. गगनी गंधर्व नगरे हें गंधर्व नगरे म्हळ्यार पयरेखान पळयलें हांवें वयर पळयल्यार आयस्क्रिमाक कोण सो ढगाचो आकार तशी भोव गमटो ते हाजे आयस्क्रीम आस न्ही तशी भोव गमटे. जाल्यार एक घडयेन ना जाता. गंधर्वागल नगरशी दिसता ती आकाशांत दिसता ती नाना प्रकारे नाना रूपे नाना विकारे तैसी माया. एक क्षणान ना जाता ती. लक्ष्मी राया विनोदाची बोलता वाटे साची. राया विनोदाची म्हळ्यार
हे राय विनोदी म्हळ्यार खुशमस्कऱ्या म्हळ्यार ते भाटणे असतात न्ही राया गेले हें करूंक वतली तसली तशी राया विनोदाची लक्ष्मी काय करूं महाराजा म्हण ताजें एक हें जालेलें कळना जाल्यार कशी एक जोक आशिल्लो एकलो गाराण घालूंक नवस केलेले खंय आजकाल सगळे नवसच करतात न्हू हे सगळे अपेक्ष धोनींचे एकले हें जालें कळ्ळें बायपास जालें आनी ती बरी जाली बामणान सांगून घेतिलें तांगेले कुलदेविल्या वचून गाराण घालचें आनी होय गाराण घालतय महाराजा हां आमची बाय गेल्या ह्या वर्षी कळ्ळें ह्या वर्षी बाय आमची हां ह्या वर्षी आमची बाय पास झाली प्रत्येक वर्षी अशीच बाय पास होऊ दे रे महाराजा होय महाराजा म्हणाले म्हळ्यार तिगल जालेले बायपास सर्जरी ताणें माथ्यार हात धाडून घेतलो तशी राया विनोदाची लक्ष्मी बोलता वाटे साची मिथ्या प्रचित तेथीची तैसी माया दसऱ्याचे सुवर्णाचे लाटे भांगार वांटतात आम्ही भांगार वांटतात वैतल मारग दसऱ्याक लोक म्हणती ते सुवर्णाचे लाटे परी ते काटे तरी परी सर्वत्र रहाटे ते एक हें आस रीत आसा दिवची तैसी माया दुसऱ्याला आशीर्वाद घेवंक म्हणून तांची एक बरी इच्छा आसता म्हालगड्यांगेलो आशीर्वाद घेवंक म्हणून आमी ते भांगार लुटतात ती म्हणटात लुटचे खरे भांगार आमी लुटतात वे तशी मेल्याचा महोत्सव करणे सतीचे वैभव वाढवणे मसणी जाऊनी रुदन करणे तैसी माया जिवंत असताना तिका कल्ले पळय न्ही आणि मरना पडे छाती बडोवन घेवन रडतात राखेसी म्हणती लक्ष्मी राख म्हळ्यार ही कल्ले पतिव्रत न्हंय आशिल्ली म्हणती लक्ष्मी दुसरी भारदोरी लक्ष्मी तिसरी नाम मात्र लक्ष्मी नाव मात्र तिला कले ना तैसी माया मुळी बाळविधवा नारी तिचे नाम जन्म सावित्री कुबेर हिंडे घरोघरी तैसी माया नाव कुबेरू भीक मागता फिरता तशी दश अवतारातील कृष्णा म्हळ्यार कृष्ण म्हळ्यार कृष्ण भरजरी हें पितांबरान घाल्लो की कृष्णा म्हळ्यार द्रौपदी उपजे जीर्ण वस्त्रांची तृष्णा ती लागी पिंदील वस्त्र ती दशावतारान तूं मस्त कपडे ती घालूं दितात ती घालून ते दशावतार करता जाल्यार ते पळोवन तिका ताजी वासन जाता ते कपडे आपणाक मेळका ती नदी नामे पियुषना म्हळ्यार अमृत तैसी माया माया म्हळ्यार ताजें नांव मात्र व्हड खरें कल्ले ना ते जादूगारान पयशे काडले ते खर नाही खावच्या काळ्यान ते खर नाही बहुरूपातील रामदेव राव ग्रामस्था पुढे दाखवी हावभाव तो कोणके रामदेव राव म्हणून राय जावन आयला नाटकांत हां का महाराज म्हणून लाघव तैसी माया सगळ्यां महाराज करतात देवारा असे अन्नपूर्णा आणि ग्रही अन्नची मिळेना नामे सरस्वती सिकेना शुभावळू सुण्यास व्याघ्र नाम ठेविले पुत्रास इंद्र नामे पाचारिले कुरूप परी आळविले सुंदरा म्हणून मूर्ख नामे सकळ कळा रासबी नामे कोकिळा ताजें नांव रासबी म्हळ्यार गाडव ना तरी डोळसेचा डोळा फुटका जैसा डोळस म्हूण नांव दवरलें जाल्यार एक दोळ फुटला तशी मातंगीचे नाम तुळसी म्हळ्यार वाईट काम करता शुद्रांग अशी तिला नांव तुळशी खंय चर्मिकीचे नाम काशी म्हळ्यार चांबाराल बायल बोलती अति शूद्रिणीसी भागीरथी ऐसे हांगा शूद्रिणी म्हळ्यार हाज्यान न्हय वर्णान आनी जातीन न्हय तरी वागणी शुद्रांवारी तिगल नांव भागीरथी शुद्रांवारी वागता शुद्रांवारी उलयता सावली आणि अंधकार एक होता तेथीचा विचार उगाची दिसे भास मात्र तैसी माया म्हळ्यार जेन्ना सांज जाता आसता अजुनी रात्र येनी
त्यावेळी हा जे सुर्याक हा जे मी ती सावल ज्यो पडटा ती त्यो हळूहळू हें जाता आसता ती ना जाता आसता ती आणि अंधकार ताची जाग घेता हगूर हगूर. तशी भास मात्र ती सावली अंधकारू ही माया. श्रवण बोटे संधी करतळ तें जाल्यार आमी पळयलें आसतलें. हातां बोट्टां आनी उजवाड अंधरा ती सुर्या उजवाडांत आमी सान आसतना करतालीं अशी. बोट धरल्यार अशी ताजे भितर इंगळशें दिसता, तांबडी दिसता ती, म्हळ्यार भितर रक्त आसता न्ही तें समज दिसता तांबडें. श्रवण बोटे संधी करतळ हातळ हातू बोट्टाचे हांतू बेचकीन तू सगळं तांबडे तांबडे दिसता. रवी रश्मे दिसती इंगळ आसत की कलम रम्य आरक्त रंग कल्लोळ तैसी माया भोगमटी दिसता ती. भगवे वस्त्र देखता मनाला वाटे अग्नची लागला भोगमटे भगवे वस्त्र पळयल्यार अग्नीचो. विवंचिता प्रत्यय आला तैसी माया. जळी चरण करांगुळे तस उदकान जर बोट्ट दवरल्यार किंवा कलेक लाकूड धरलें बड्डी दवरली. आखूड लांबे किरकोळे विपरीत काण दिसती जळे तैसी माया. उदकान जर कले हें दिसल्यार तें वयर आयिल्ले दिसता, लांब दिसना, आखूड दिसता किंवा मस्त लांब दिसता अशी. भोवंडीने पृथ्वी कलतली कामिणीने पिवळी जाली सन्निपातस्था अनुभवली तैसी माया. हांव फिरत राबली तरी म्हाका जग फिरता अशें दिसता. एक जाग्यार राबलें जग फिरता आसतना हांव फिरलें मोगल मात फिरता आसता तशी. तशी भोवंडी म्हळ्यार कळ्ळें चक्कर आयली की पृथ्वी फिरली अशी दिसता तशी. किंवा कावीळ जाल्ल्याक सगळं पिवळें दिसता. सन्निपातस्थ म्हळ्यार कळ्ळें ताप मात्यार चोडून एकाच एक उलयतात न्ही तशी माया. कोणी एक पदार्थ विकार उगाची दिसे भास मात्र अनन्याचा अन्य प्रकार तैसी माया. तर ही माया ओलांडका हे विपरीत ज्ञान अज्ञान आणि विपरीत ज्ञान. तशी जड चंचळ आणि निश्चळ हे 3 कॅटेगरीज. तातूंत निश्चळच धरका आमी आनी त्या धरच्याक त्या कोणाक अनुभव आसकी तांगेल कास धरका आमी तांगेल कास धरका कळ्ळें. इति श्री दासबोधे गुरु शिष्य संवादे माया निरूपण नाम समास दशम. त्यामीत माय कळली कल खातीर माय कळका आमी फसू नये म्हण. अशी जादूगारांगेर जादू पळोवन ते एक्चुली आमी एक जादूगाराक आपयिल्लें पयशे दिवन जादू दाखोवच्याक चेडवां खातीर फॉरेनान तो सॉलिड कसलो जादू दाखयतालो. तरी एक सांज चेडूं ताका पांया मुळांत तूं वचून बसलें आनी कल केल्या म्हूण पळोवच्याक तो कशी करता म्हूण. तर ताणें तागेल जादू फटीप काडली हातच्या की केल्या म्हूण ताणें सोदून काडलें. म्हळ्यार चेडूं कितली इन्क्विजिटीव आसता ती खरेंची. ते हाणें म्हणलें वरी ते सगळ्यांत व्हड सायंटिस्ट कोण म्हळ्यार अ चायल्ड म्हणून सांगिल्लें खंय. तशी मायेक असलो लोक वळखता ती. एक तर सांज चेडूं वळखता नाजाल्यार संत. माया आली रे आली अरे देवादिकांना हिटळली. सगळ्यांक देवादिकांना ही नडली खंय परी ती संतांच सोडून गेली. त्यामी संतांगल कास धरका हें हांगा मी राबया आजी दशकूच हो पूर्ण जालें 14वें दशक. ताजें नाम केलें अखंड ध्यान निरूपण. भोग आमचो जालो अखंड ध्यान नाम निरूपण दशक 14वें. आतां मुखावेल्या हांथानू आमी सुरू करूया 15वो अध्याय 15वें दशक आत्मदशक नाम. हें सगळं पयलीं जाल्लेलें आसा तरी परत समर्थ सांगता आसा ती आमचे खातीर. हें लक्षान घेवन आमी ताजें विवरण करता परत तें आयकूंक तें कशी जाता कशी जायना. तर देवालयांची हांवें सादी मनुश्य आसा पण म्हाका जर कळ्ळें तर हांव जरूर सांगता. नाजाल्यार समर्थांक आमी विचारून घेवया सांगच्याक. आनी साधन कोण आमकां कळटा तेमी ती आयचें हें जें विवेचन आसा तें आमी सगळ्यांगेल वतीने ते श्री समर्थांगेल्यांची रामाल चरणांतून अर्पण करुया.
आणि त्यांनी म्हणलेले हे म्हणूया प्रार्थना. आ कल्याण करी राम राया कल्याण करी, जनहित विवरी जनहित विवरी जनहित विवरी, कल्याण करी राम राया. हेची दान देगा देवा तुझा विसरण व्हावा, तुझा विसरण व्हावा, तुझा विसरण व्हावा. गुण गाईन आवडी हेची सर्वई माझी जोडी. संत हे मागून घेतात. आम कसले कळना जाल्यार तुगली सॅवधी, तुका म्हणे गर्भवासी सुखे घालावे आमास. हेची दान देगा देवा तुझा विसर न व्हावा. देवा आमकां खंयी व्हर, कसले करी, पण तूं आमकां सांगात यो. नरकान सुद्दां तूं नरक म्हणटा तें आमकां गोतना, नरक म्हळ्यार कहलें स्वर्ग म्हळ्यार कहलें, जाल्यार आमकां तूं जाय. तूं आमकां सांगात जर आयलो तरी आमचे खातीर तो स्वर्गच आसतलो. अशी आमी प्रार्थना करुया आनी प्रत्येक साधकाक हें मेळ्ळो ही प्रार्थना करुया. नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः, अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. नमस्कार.